IIT आणि NITचो वाद बरोच वादात सापडला। साबार टिका या विशयांचेर जायत आसात। IIT आणि NIT हाडून गोंय आणि राज्य भोंवतणची लाखांची चौरण मीटर जमीन ताब्यात घेवपाक सरकाराचो बेत आसा। तांकां ह्या प्रकल्पांत मात्तूय इत्सूक ना असो आरोप एल्विस गोम्स आणि जॉर्डसन फेर्नांडीसान केला। आयकयात। NIT जो पळय हो प्रोजेक्ट जो पळय हाडिल्लो तेन्ना आमी सांगिल्लें वी आर नॉट अगेन्स्ट NIT बट वी आर अगेन्स्ट द एक्विजिशन ऑफ लँड. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी हॅव टू रियलायज. आमी कित्याक वाय वी आर अगेन्स्ट द एक्विजिशन ऑफ लँड. लँड इज अ व्हेरी स्कॅर्स रिसोर्स फॉर आर स्टेट ऑफ गोवा. हे आमी पयलीं जाणवाय करून घेवपाक जाय. आमचे कडेन जमीन आसा तीच कमी आसा. आमी SEZाक लागून एक्वायर केल्ली आसा, फूड पार्काक लागून एक्वायर केल्ली आसा, नायलॉन 6 पळय आमी ल्हान भुरगे आसतना एक्वायर केल्लो तो थंय पाळून पडलेलो आसा. जुवारी पळय आसा थंय इतलो जमीन जुवारीन घेतिल्ली आसा पूण ती कांयच जावना. आतां ती बिट्स फिलांनी आयिल्ली आसा. तुम्ही NIT हाडपाक सोदतात, IIT हाडपाक सोदतात, बरी गोष्ट आमी काय म्हणनात. बट वाय यू आर नॉट गिविंग द लँड दॅट इज ऑलरेडी इन द हँड्स ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. तेन्ना आमी सांगिल्लें कुंकळ्ळी NIT येता तेन्ना तुमकां नायलॉन 6 प्रोजेक्टची जमीन आसा. यू कॅन गो टू द गोवा युनिव्हर्सिटी लँड, यू कॅन गो टू जुवारी, यू कॅन गो टू द फूड पार्क. तेन्ना ते 5.5 लाख स्क्वेअर मीटरचे NIT हाडपाक सोदताले. नोबडी इंटरेस्टेड इन द NIT or the IIT. Everybody is interested in acquiring the subsequent land around and to increase that value of that land which is belonging to them. This is the interest. नाल्यार म्हाका तूं सांग, जरी तरी NIT जाय आशिल्ली 3 वर्सां लागली मरे हे लँड एक्विजिशन करून करपाक सगळें. तुमचे कडेन जमीन आशिल्ली जाल्यार ही NIT 3 वर्सां पयलीं येता आशिल्ली. दॅट्स वन थिंग. आतां तुमी IIT करता म्हणटाय, मेलावली वयताय, काणकोण वयताय, मागीर सांगी वयताय, तुमी भोंवत आसात. कितें करपाक? ही जमीन आसती घेवन बाकीची जमीन पळय आसा सायडीची आपणा ताब्यात घेवन ती जमीन खावपा खातीर नोबडी इज इंटरेस्टेड इन IIT and NIT. What they are interested in is the land that is there by the side of the NIT and by the side of the IIT project that is coming up. पयली सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां, आतां NIT फॉर द मोमेंट हांव सायडीन दवरतां आनी IITचेर येता. आतां सांग्यार तुमकां खबर आहा चळवळ चलताली आनी कोण घालूंक सोदता, कोण ओपोज करता. ताचेर इतलें सांगूंक सोदता की जे NIT बद्दल कुंकळ्ळ्यान घडटा तें जर पळयलें जाल्यार खरेंच हे IIT म्हणा NIT म्हणा ह्यो आमकां कितें फायदो जाता हाजेर मोठो प्रश्न येता. आतां कुंकळ्ळेचे जर पयशे म्हजी आयडिया आसा ते भाशेन तांकां ऑलमोस्ट 4.5 ते 6 लाख स्क्वेअर मीटर कितले 4.5 ते 6 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कुंकळकारांची सारखे मदल्या आमच्या गांवांतली जमीन तांकां दिल्ली आसा. आनी ताणें जी आश्वासनां दिल्ली तेन्ना पयले सुवातेर एनवायरमेंटली पळोवपाक गेले जाल्यार यांचे पळय हिल कटिंग जाला. ताचेरच सिद्ध जाता की हे शिकयतले बरे भुरग्यांक कितें बरें शिकयतले काय असले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करपाचे हितून भानगड्यान आसा काय म्हणून.